وش يدري فوق. हेलो कोयरा ऐसे एक काम करो स्कैनर डाटा 344 में से जीपे कर गया अलर्ट में जो है चलो स्टॉप का आगे बताते हुए मुझसे अगर
एक एफ आय आर जाली दुसरी एफ आय आर आनी घेवपाची आसा कोणाच्या विश्वविद्यालयाच्या बदल्याचेर घेतली मागीर ताचेर कितें चेंज ऑफ झोन जे लेटर आसा तेजे लेटर सद्या चेंज ऑफ झोन जे लेटर आसा तेजे सद्या लेटर घेवन सद्या कलेक्टर हांगा येयला सद्या विरेशा कडेन ते उलयता तुमी सद्या पळोवंक शकता. चेंज ऑफ झोन एंड केलें होय एंड केलें with reference to mention the सध्या गव्हर्मेंटान अशें डिसिजन घेतला की जे सानांद्रेन जे चेंज ऑफ झोन जाल्ले ते सध्या अंडर 3939A DCP एक्ट 1974 सानांद्रे मतदारसंघातले आसा ते सध्या चेंज ऑफ झोन डायरेक्ट एट इमिजिएट इफेक्ट अशें गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतला की ते सस्पेंड करचे म्हणून. सध्या कलेक्टर आनी मामलेदार आसा ते सध्या लेटर घेवन सध्या हांगा येयल्लो आसा ते सध्या पळोवंक शकता तेंची भासाभास आसा ती सध्या चालू आसा. चेंज ऑफ झोन रे चेंज ऑफ झोन सानांद्रेन ह्या आसा पळय
ते रद्द केला 39 रद्द केला हय मदीं सांग इमिजिएट इफेक्ट हय अवय की दोरी लागता म्हाका राव एक मिनिट राव खंय वयता पांय हो तुला तुका ए तुका अपडेट म्हणजे तुम्ही पळयता सद्या मात विरेचो सद्या डिमांड आसलो की जो 39A आसा तो फूल गोवाच्यान तो आसा तो काडचो म्हणून मात गव्हर्मेंटान सद्या डिसिजन घेतला की सान आंद्रेन ते झोन ऑफ चेंज ऑफ झोन जाला ते सद्या काडला एट इमिजिएट इफेक्ट सद्या विरेशाची सद्या आतां जी अपडेट आहा तुमी फुडले तुमकां तेतले विरेशा कडेन उलयतले विरेशा सद्या म्हणणें कितें आहा तें आमी तुमकां सांगतले माहिती कळटा की सांत आंद्रे ह्या कॉन्स्टिट्युन्सी चेंज ऑफ झोन बदललेली आहा अशें सुत्रा कडल्यान म्हायती येता बट एक्चुअली कितें आहा तें अजुनूय मॅसेज कन्वे जावंक ना सो जे आनी म्हायती मेळटली तेन्ना आमी तुमकां एक्चुअल म्हायती आहा ती हें करूंक शकता आतां सुत्रा कडल्यान कळटा की चेंज ऑफ झोन सांत आंद्रेचो चेंज ऑफ झोन ताजे खातीर चेंजीस जाला सद्या मात सद्या डिमांड जो आसा तो विरेशाचो तो आसा की जो 39A आसा तो फूल गोंयच्यान रद्द करचो म्हणून मात सरकारान सद्या डिसिजन घेतला की 39A आसा ते फक्त तेंच्या मतदारसंघांतल्यान चेंज ऑफ झोन केला सो विरेशा सद्या आमी अपडेट विरेशा कडेन आमी उलयतले विरेशाचें जें कितें म्हणणें आतां आमी पळयतले जशें की तुमकां सांगलेलें आयज एक निर्णय येवपाचो आहा व्हडलो निर्णय तो खबर ना आतां हांगासर नॉर्थ गोवा कलेक्टर अंकीत यादव हो सांत आंद्रेचो MLA विरेश बोरकाराक मेळपाक गेलो आसा आयज हंगर स्ट्रायकाचो 6वो दीस तसोच तेजे बरोबर तुषार गावस होय बसलेलो आहा तेच हय पण काय जावचें नासता एकूच कॉन्स्टिट्युन्सी
कोणाक कोण एका खंय रावला तो युनिटी मॉल रे फोटो माझ्या कडेन हा घेयना का कोण भितर घेयना का तिका मिडिया ना जाल्यार येता आनी भलतेच क्वेश्चन विचारून दाखय धाड मरतो आमची तरी करून हरशी केन्ना घातला सरान पळय दिपेश भाऊ अरे दिपेश हा बंद करता मागीर करता माझ्या कडेन हा फोटो कसं हँडल ते मातसो बेगीन ब्रेक करून केला सरान धाडला भाई ऑपरेटिंगान धाडला केन्ना धाडला मरे चेंज ऑफ झोन ते हे करना पळय सांगा ब्रेक घेवन ते मातसो ब्रेक करपाक लेटराचो फोटो हय राव फोटो म्हटलं फोटो हा म्हजे कडेन आतां तो आतां आनी रिडेबल ना हांगाच्यान काडलाय ना रिडेबलूच रे तो असा दिसता कितें दाखोवन येता कोणाक तूं म्हाजो पळय रे लकीशेक धाड फॉरवर्ड करा तारीम घालून ना पळय कसलो उगडा जाय केलं आमचं नाही
ना तेंची घेऊया नाका कलेक्टर थंयच्यान हाडचें न्हू लुसी किलोमीटर पळय हां भितर नाका ना कलेक्टर नाका रे कलेक्टर कलेक्टर बाईट घेतलो नाका कलेक्टर उदक ना लुसियो हांगाच राव हां ना उबर बट थंय हो भायर यो म्हणटा तूं हेच्या भायर यो. ओके लुसियो सद्याक ओके बरें ओके 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 बरें दिस इज व्हॉट एफआयआर कॉपी ओके हो पचवना मरे जे कलेक्टर वगैरे वचोंगना मरे झोपून ना हय म्हटल्या पयलीं चल तूं एक काम कर तुजो फोन घेवन चल 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 ही एफआयआर कॉपी दिसता बरोबर मोबाईल झाले आता राव राव एकच मिनिट ना वारे बाहेर बाहेर. वाऱ्याचा आवाज येता रे ते सायडीन आला वाऱ्याचा आवाज कलेक्टर येयल्लो आनी आतां तुमचे कडेन लेटर डिस्कस करताले कितें कसलें लेटर लुसियो कलेक्टर मेळपाक येयल्लो कितें मॅसेज कन्वे करपाक कलेक्टर आतां येयल्लो आनी ताणें एक लेटर दिला मातसो व्हडल्यान उलय ते लेटरान ताणें कितें म्हणलां की तुमची नी सांतंद्री कॉन्स्टिट्युन्सी आर सस्पेंडेड वीथ इमिजिएट इफेक्ट सो तेन्ना आमचे MLA विरेसपरकारान सांगलें की वॉट डू यू मीन बाय सस्पेंडेड वील दोज केसीस एगेन बी बॉट बॅक आतां जे भाशेन एबियन्स आहा इट इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर सस्पेंड सो MLAन ते सस्पेंडेड वर्डाचें क्लॅरिफिकेशन मागलां सेकंड तेणें कितें म्हणलां की हे सांतंद्रेचे जे 9 केसीस आहा सर्वे नंबर्स भरपूरशे हांव मेन्शन करना सो तेणें सांगलां ते लेटरान कित्याक मेन्शन करूं सो ते एक घातले आनी सेकंड द लेटर वॉज नॉट ऑन द ऑफिशियल लेटर हेड ऑफ द CTP द टाउन कंट्री प्लॅनिंग ऑफिस सो ही हॅज आउट not accepted this letter. Second जो ताणे डिमांड घातलेलो which he has again questioned, what about the 39A zone conversion cases in Goa? So तेजेरूय कलेक्टरान सांगला that has to be discussed only in the assembly. So that is one thing. Third, आता he has asked the collector why was the FIR registered against all the villagers and him, and he said that the villagers, the TCP department has called
the people of Sanandre, especially Sridham Palem, robbers for robbing various 10 files. And then those files, without proper investigation, how was an FIR filed against these people? Why was CCTV footage not checked at the time when complaining? So these are the various things he has brought, and he has asked the collector to immediately FIR त्यांच्यानी घातला, FIR त्यांच्यानी घातला on all the villages, and he mentions the MLA's name in that. Okay, so त्याने म्हणला की find a way, find a solution to quash this FIR at the earliest, and further depending on that he will take his decision. FIR खुबशे लोकांचे नांव सद्याक आमी नांवां फूल कितले जाणांचेर घातल्या? टोटल जी नांवां जी आसा ती 19 आसा, धरून सराचे विरेश बोरकाराचे, आणि मागीर लास्ट जो आसा एक्यूज जो दाखयल्लो आसा 19वो, तेच्या नंतर तेणी 20 अदर्स मेल एंड फिमेल विलेजर्स ऑफ श्रीदांबो अशें म्हटलेलें आसा. सो जालें अशें तेन्ना आयज CMचो स्टेटमेंट येयलो की आमी आसा ते हें करतले म्हणून हेचेर FIR फायल करतले आनी कितें सगळे प्रोसिडींग करतले, क्रिमिनल प्रोसिडींग करतले म्हणून. खऱ्यांनीच आमच्या ह्या लोकांचेर आनी सराचेर विरेश बोरकाराचेर FIR PCPन लॉज केला काय ना हें पळोवपाक आमचो गाकुवेदाचो आमचो एडवायझर एडवोकेट सुरेश अरे म्हाका सर एवरी टाइम तुम्ही अतशें करता मरे, आमी आमचें काम करना, एवरी टाइम जंय करता मरे तुमी. आमी कितें आमी काम करना, आमी खूब फावटी पायला, आमी पाचीस करता. एवरी टाइम दे डिस्टर्ब माय लायफ. अरे फकाणां करपाक येता कोण रे तू? फकाणां करना आमी हांगा कळ्ळें मरे, एवरी टाइम तुम्ही टाइमपास करना आमी हांगा. आमी आमचें काम करता मरे, आमी आमचें काम करता. घ्या नाळ हांव वयता, हांव चल्लो. एवरी टाइम हे करता तुमी. आमी तुमकां सपोर्ट करता मरे, तो तुमचे तुमचे तू जाणा तू कार्यकर्ता असो वागला काय? तो पत्रकार आमच्या रिपोर्टराच्या अंगार येयला तो. प्लीज प्लीज सांगता पळय आम्ही कितें टाइमपास करपाक येयला. तर 39 जाणांचेर कितें FIR फायल केल्लो आसा, आणि आमचे माहिती प्रमाणे टोटल 3 FIR आसा. ओके, हे एकाचे आमकां डिटेल मेळ्ळेले आसा, दोनाचे अजून डिटेल मेळूंक ना. तर हेतून जालां अशें की त्या राती कडेन जेन्ना आमी DCP कडेन करपाक गेले, जाब विचारपाक गेले, तुमी जेन्ना रातचे ते रावले, त्या वेळार तेंच्यांनी ह्या लोकांनी आमच्या थंय जे कोण आशिल्ले तेंच्यांनी तेंच्यो 10 फायली ज्यो आसा पळय ते लिस्ट दिला तेंच्यांनी, ह्यो 10 फायली आसा त्यो चोरल्यो, कळ्ळें, स्टोलन म्हणून आमच्या लोकांचेर ह्या 39 जाणांचेर तेंच्यांनी FIR फायल केल्लो आसा. आणि त्याच बरोबर हांगासर तेंच्यांनी अशेंय म्हटलेलें आसा की तेंची कपाटां मागीर कोण फॅन हेची आमी चोरी केला म्हणून. ओके, हेची फॅनाची फॅन बी आसा पळय काय न्हू. ए बाबा यो तू माझ्या पद्धतीन दुसऱ्या पद्धतीन यो तू उलय मरे. मागीर हांव कितें सांगता, बरें ना तें सांगता मरे. मागीर आसिल्ले कॉमेंट
Our staff also told me that agitators were moving in every section of the office, and they have removed the standing fans from different section of the office, and the same were used by them without the consent. As the agitators are not moving out of the office, on number of occasions, Chief Town Planner requested PI Panaji and Mamletdar to remove the agitator from our office premises. Due to above act, the office staff were unable to move from their respective seats, and that the agitators have restrained them at one place and obstructed staff in doing their regular work. That on 21st to 26th, all the agitators sitting inside the office premises were removed by the police. After removing the staff from the office, our staff locked the office premises. That on 23rd to 26th, all the staff of TCP resumed their duties at around 9 hours, and it is revealed that about 10 filed from the TCP department were missing. Enclosed Annex A. I say that the above agitators are committed the theft of office files of the TCP department and requested to register FIR against the above agitator and take necessary action as per law. Vinod Kumar Chandra, Town Planner. ही अशी त्यांची कंप्लेन असली. सो आयज हांव इतक्यानी विचारून करता की थंय फुल सेक्युरिटी असली, पोलीस आशिल्ले रातभर, आणि अशा परिस्थितीन ते कॅमेरा आसा, CCTV कॅमेराज आसा. अशा परिस्थितीन ह्यो सगळ्यो वस्तू ज्यो ते सांगता त्यो ना कश्यो जाल्यो. म्हाका दिसता भायर गेटी बंद केल्ल्यो आसल्यो. म्हाका दिसता आमी उलट जे पुलिसाचेर अथवा ते कोण सेक्युरिटीचे आसले पळय काय न्हू, तेंच्यांनी आपली ड्युटी बरोबर करूंक ना, म्हणून हे सगळे ते एलिगेशन आसा ते आमगेर करून पावले. आतां म्हाका एक सांग, ह्या फायलीचो आमकां कितें आसा? बरोबर, आमकां कितें उपयोग आसा त्या फायलीचो? तुमकां जर हेच करपाचें आसलें म्हणजे राती कडेन आमकां दवरपाक नाका आसलें तुमी. जे तुमी हें केल्लें म्हणजे अशें आसा, कितेंय करून हांचेर केसी FIR फायल करपा खातीर हांकां राती कडेन हांगासर अडकोवन दवरुया, हें तुमचें प्लॅनिंग आसतलें. नासल्यार तुमचे कडेन ऑफिसर नाशिल्ले, घर आसले मरे त्या दिसा आमकां एव्हिक्युएट कर आसले मरे तेंचे, घर आसले बाय, कित्याक काडूंक ना? हें हांव CMाक विचारून करता, हे CMाक विचारपाक करता. तर आनीक 2 FIR जावपाचे आसा. तितून कितक्या जाणांची नांवां आसात ती सांगपाक जायना. हो जो FIR जाल्लो आसा, कांय जी नांवां जी आसा ती त्या दिसा ते भायराय नासली आनी ते भुरगेय नाशिल्ले. हें सत्य आसा, ती नाशिल्लीच थंय. सो आतां कलेक्टर हांगासर आयिल्ले, तांकां आमी हेजी सगळी हें दिल्ली आसा. आतां तुमी जर 39 हेचे सांता आदनरेच्यान हें करपाचो जर तर ते हें करता आसत, बरोबर, तो सेटलमेंट करता जर आसत, तो म्हणून कितें आसा टेम्पररी, परमनंटली न्हू तो. जे तरेन तेच्यांनी शब्द तो वापरला, कितें शब्द वापरला सस्पेंडेड म्हणून. सस्पेंडेड आसा त्या मनशाक केन्नाय परतो रिइन्स्टेट करपाक जाता, बरोबर काय न्ही? तेन्ना आमचे तर अशा मागणें अशें आसा, हांव कोणाक रिप्रेझेंट करता, आमचे हांव गाकुवेत गावडा कुर्मी वेळीर हांगासर जे सगळे लोक जे आतां हांगासर मेजॉरिटी 90% लोक जे आसा ते आमचे STचे म्हणून. आयज तुमी म्हणटले अचानक हो गोविंद शिरोडकर हांगासर खंय उठवलो काय म्हणून आयज सकाळी हांव वचून तें इन्व्हेस्टिगेशन केलें. कितें म्हाका आमच्या लोकांक उत्तर दिवपाक जाय म्हणून हांव ह्या हितून हांव अदरवायज तेंच्या हितून इंटरफियर जायना. जो पर्यंत ते म्हाका उलोवपाक आपयना तो पर्यंत हांव हें जायना. पूण आयज हांवें तांकां सांगलें की हो म्हाज्या लोकांचेर हें केल्लो आसा, आरोप केल्लो आसा, आनी हेचें पत्र जें आसा आमी रितसर आमच्या CMाकूय बरयतले, आमी गव्हर्नराकूय बरयतले आमी की हो जो हे सगळे जे आरोप जे तुमी केल्ले आसा, निराधार केल्ले आसा, तेन्ना हितून आमकां न्याय मेळपाक जाय, बरोबर? आता MLAचें नांव तेंच्यांनी मेन्शन केलां. मातसो व्हडल्यान उलयता. MLAचें नांव तेंच्यांनी मेन्शन केलां, ओके, MLA विरेश बोरकार सो आनी तेंच्यांनी हितून घातला की
on the date, time and place mentioned above, the above noted accused persons with their common intention criminally trespassed in the office premises of the complainant under the pretext of submitting representation regarding change of zone carried out under 39A. Criminally trespassed. आता जेन्ना गांवचे लोक एक सबमिशन दिवंक वयता, एक ऑब्जेक्शन दिवंक वयता, कॅन इट बी क्रिमिनल? This is the question the media will have to ask whoever has given this complaint, whether it is criminal trespassing, and is it criminal to go to a government office to give your objections? So this is one thing which we do not agree, and definitely हो केस भायर पडटलो. पूण कित्याक अशे खुबशे फेक कंप्लेंट्स गव्हर्मेंट घालता आनी मागीर लोकांक, बारीक लोकांक ते त्रास करता. आतां जेन्ना मेळावी प्रोटेस्ट जाल्लो, तुमकां सांगूंक सोदता, मेळावी जेन्ना प्रोटेस्ट जाल्लो, आमचो MLA तितून आसलो आनी 4 वर्सां लागली ताका ही केस रद्द करता जावपाक. ओके, टू स्क्रॅप दीस फॉल्स केस इट टूक हिम 4 years. सो तेच आमी विचारलेले कलेक्टराक. जेन्ना कलेक्टर येयल्लो तेन्ना आमी विचारले, थोड्याचे नांवां जे मेन्शन केल्या FIR ते नासलेच. सो हेंचे नांवां कशी येयली FIR? कोण आसलो? हाव ऑन वॉट बेसीस हॅव दे एडेड देयर नेम्स इन दीस FIR? First thing. Second thing, does it become criminal to go in the government office? Now next, the collector has said that he will do a closure report. Closure report from his end, but this FIR is already filed. FIR जेन्ना फायल जाता तुका कोर्टानूच वयचो पडटा. सो फाल्यां कितें जातलें कोर्टान? एक दीस गव्हर्मेंट सर्वंट येवचो ना, their representation won't be there, somebody else won't be there. So this case will keep dragging on. So म्हाका दिसता CMan एक काम करूंक जाय. जरी तर he is serious about this thing, he needs to one day bring a closure report, bring the case, fast track this case and directly squash this FIR, because it is a total false FIR. आणि अशे लेजिस्लेशनान असेंब्लीन कितलेशे फावटी ऑपोजिशनान सांगला की अशे फॉल्स केसीस घालता आनी लोकांक मागीर त्रास करता. हांव मागता होम मिनिस्टरा कडेन अशें जावचें न्हू म्हूण, आनी हे रिक्वेस्ट आहा ही फास्ट ट्रॅक करचे. आतां ऑब्वियसली हे कोर्टान तांकां वयचोच पडटलो, पूण इट विल बी अ मास रिप्रेझेंटेशन बाय वन ऑफ एडवोकेट्स. They will have to go fast take this case and quash it at the earliest. No, you can't withdraw an FIR. No, once the FIR is filed. त्यांनी सांगला समरी करता आणि त्या हितून आम्ही ते एक करता म्हणटा, सेटल करता म्हणटा. सो एक गोष्ट हांव एका आमच्या मुख्यमंत्र्याक एक हे दिवपाक करता की हांव मुख्यमंत्र्याक इतक्यान सांगूंक करता, जे तरेन ह्या गरीब लोकांचे या म्हणजे आमकां अडाणी आमचे लोक त्यांचेर ज्या तरेन तुम्ही FIR घालून तुम्ही गोंयान कितें सिद्ध करूंक सोदता हें एकदां आमकां सांगचें. हांव इतल्याच खातीर सांगता, म्हाका दिसता हांगासर तांकां जे रिपोर्टींग आसा न्ही तें बरे तरेन जायना. CIDचें रिपोर्टींग जें आसा हांकां बरे तरेन जायना. हांव तांकां इतक्यान सांगूंक सोदतां की आयज जर तुमी हांगासर एज्युकेशनान जर पळयलें जर जायत तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आमी सांगिल्लें आमी खंय आमचे चिमलकार ह्यान एज्युकेशन जातलें, गोंयकाराचेर अन्याय जातले थंय आमचे चिमलकार आसतले म्हणून. आनी तुमी खूब जाणांनी पळयलां आसतलें हांगासर आमचे चिमलकार आसले, कळ्ळें न्ही? हो जो मेसेज जो आसा हांव इतकोच दिवपाक करता CMाक की हें जें आसा हो वणवो जो आसा न्ही, तुमी जर अशेच तरेन आमकां जर हें जर ग्रांटेड जर करपाक जर लागले जर जायत, हो वारो आतां मिराबाग थंय पावल्लो आसा, कुर्तरीम पावल्लो आसा, नागोवा पावलेलो आसा. ते आमचें कितें चिमलचेर एज्युकेशन जाल्या नंतर हांव गेल्लो आसा चिमलकाराच्या वतीन, हें सांगता हांव CMाक, हांव गेल्लो आसा, कळ्ळें न्ही? आनी अशीच जर तुमी जर अशें आमचे अन्याय जर करपाक लागले जाल्यार दीस खूब वायट आसा. आनी दुसरी गोश्ट, काल बाब दामू नायक हेजो प्रेजिडेंट BJPचो तो व्हडलें उलोवन गेलो चिमलकाराचेर की आमी खंय कोण ती झडपी आसा थंय चिमलकार तिच्या घरा गेले अशें बरोबर न्ही म्हणटा तो वचप. अरे निवडून येवन तुका 4 दीस जावंक ना आनी तुका इतकी मिजास ना, म्हाका तें पडलेलें ना. हाका खबर आसा सरपंचा
हा? हे तुमचे हे तर सांगपाचें इतकें आसा म्हाका सांगपाचें इतकें जें आसा जर तर बाप कोण विश्वजीत राणेच्या हेचेर जर गेले जर जायत लोक गेले अशें म्हणया त्यांनी जर आदर भावान जर त्यांचे हें जर केल्लें स्वागत जर केल्लें तें एज्युटेशन अशें दिसचें नाशिल्लें हांव उलयतां तें कळ्ळें तुमकां बरे तरेन तांकां वेलकम जर केल्लें ना आपूण हेचेर तोडगो काडटा काल पयर 5-6 दीस जाले आपूण आसलो मातसो तकलेन फिरलोलो आतां बरें आसा आपूण काडटा जाल्यार हेचे परिणाम आसा ते वेगळे जातले आसले दुसरे सेक्शन बीएनएस सेक्शन खंयचे लायला सांगू हा एबे सांगता बरं तुका हेचे 329 384 दॅट इज वॉट ट्रेसपास ओके अँड 305 रॉबरी ओके लिसो आता एक वर्डाक लागून इतलो सगळो आतां प्रॉब्लम जाला म्हणल्यार तुमकां आतां फुडें वयचें पडलें एक सस्पेंड वर्डाक लागून सो तांकां डेडलायन बी कितें दिल्या कित्याक तो थंय हंगर स्ट्रायकाक बसलेलो आसा सो डेडलायन बी अशी तुमी कितें दिल्या See, we will take the legal advice. Our advocate already asked it. Okay. Regarding that word, we will definitely communicate with the collector. We will definitely communicate with the higher authority. So it's just that one word. And it आम्ही म्हणला की जे सर्वे numbers that need to be mentioned, the annexures that need to be attached to this order. That's one thing. The second thing, आम्ही already सांगला 39A गोवा. He already beginning. त्याने सांगला की 39 ऑल ओव्हर गोवाचे कितें सो दे हॅव नो आन्सर ऑन दॅट सो नाव अगेन आय हॅव टू सी आफ्टर लिगल एडवायस अँड स्पीकिंग ऑल द विलेजर्स तेंचे कितें आहा म्हणणे बिकॉज आफ्टर ऑल लास्टाक MLA's हेल्थ इज नो इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता आनी लोकांकूय दिसता की तो जर तर फिट जालो आनी झगडोंक लागलो हेजे बद्दल देन दे वील बी मोर आउटकम ऑन दीस थिंग पूण आतां वील हॅव टू सी वील हॅव टू स्पेक टू आवर डॉक्टर्स वील हॅव टू स्पीक टू आवर लीगल एडवायजर्स वील हॅव टू स्पीक टू द विलेजर्स वील हॅव टू स्पीक टू द एंटायर पीपल हू आर कमिंग हॅपी कित्याक आयज हो आख्खो गोंयचो मुवमेंट जाल्लो आसा सो वील हॅव टू सी मेलिन लेटर एक्सेप्ट केले आनी कितें सांगलें कितके दिसांनी एक्सेप्ट करू ना एक्सेप्ट करू ना ताणें परतून रिटर्न केला ते लेटर विथ डिमांडींग सर्टन चेंजीस Content पळयलो ते. जे मेरेन ते चेंजीस मेळना ही वील नॉट टेक अ कॉल हेडीन एक्सेप्ट करूंक ना ते चेंजीस जालो तुमी एग्री करतले एक्सेप्ट करूंक ना लेटर नाही पळय जे कितें आसतले ही वील टेक अ लिगल एडवायस ही वील स्पीक टू ऑल द पीपल हू हॅव कम इन सपोर्ट ऑफ यू कित्याक पळय ही मुवमेंट आतां सांत परती उलोवंक ना इट इज ऑल ओवर गोवा आतां जेन्ना आतां देर आर लॉट ऑफ सिम्पथायजर्स हू आर सेईंग एंड द हंगर स्ट्रायक सो आय थिंक वील हॅव टू सी थोडे सेक्शन म्हणटा दॅट दे वॉन्ट टू जॉइन द हंगर स्ट्रायक सो हे आतां आमकां पळोवचें पडटलें वी हॅव टू टेक अ कॉल द विलेजर्स वील हॅव टू टेक अ कॉल डिपेंडींग ऑन दॅट जे कोण आमचे सपोर्टर्स आसले खुबशे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसले NGOs आसले आमचे एक्टिविस्ट आसले वील हॅव टू डिस्कस विथ ऑल ऑफ देम डिपेंडींग ऑन दॅट लुकिंग एट द हेल्थ ऑफ MLA आमी डिसिजन घेतलो ओके थँक्यू आनी वन मोर थिंग सगळ्या लोकांक हांव नको तो भुरगो कोण आसलो तो ओके तुमकां डिस्टर्ब केल्ले आनी तुमकां वॉटेवर बट ऑन माय बिहाफ we would like to apologize to all the press members and we will assure that such things don't happen again. Yeah? इंग्लिश कोणाक हें जर आसता